भारी खुशी जाता की आमगेल नंतर असची मुखारसून वरूक सनातन धर्म म्हणून खुशी जाता. मे यू प्रोग्रेस मच मोर वैष्णवी. मोर पॉवर टू यू. हरे कृष्णा. आयचे सेशन चूर करचे पुढे दामोदर महिना ऑलमोस्ट एंड जावचे आयले ना. दामोदर शूर करचे पुढे महिने शूर जावचे पुढे एक नवने एक्साइटमेंट असता दामोदर दामोदर म्हणून. सकाळ संजे ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು आरती करचे. दामोदर अष्टकम म्हणून घर घर आवचून दामोदर करचे. एक विशेष नमुना उल्हास मिळतो तांतो स्पिरिच्युअल पॉवर आमकां मिळता. त्या पॉवरान मागीर वरले लेकर महिने चलता मागीर. सो वेट करून बेश्टे दामोदर महिन्या खातीर आनी ते पळयता पळयता येशीची वता. मग ते वता म्हणटा एक नमुन्या बेजार हा जाल्ले ना म्हणून त्या एक नमुन्या बेजार असता. सो दॅट इज द वे ऑफ लाईफ. असं येत की ताका वचुकाची. सो आनीक एक ಸ್ವಲ್ಪ आनीक वार म्हूण येता दामोदर आनी मागीर जाल्ले बॅक टू रुटीन. आजी स्कुलान तू खंय आम क्लास घेता की थंय आजी दामोदर केलेले आजी. सो ते एक करचे पूड पळय मस्ती पुरो प्लॅनिंग चलता अशी करका तशी करका या पटी कसो प्रसाद दिवचे कशी चेडूंक खंय दुखून चडटली खंय दुखून देंवतली. मेन कसं म्हळ्यार आमकां सेफ्टी पळोवका पडटा. एस्पेशली सन्न चेडूं आना उंचार हात घालल्यार तांकां कस कसो नमुन्या क्युरियोसिटी असता कसं करतली म्हणून सांगू जायना. सो तितले आमकां सेवाधारी जावका पडटा. सो ते एक नमुना एक्साइटमेंट. आणि त्या पुरा एक पटी स्ट्रीम लाईन जावन मस्ती पुरा तंतु वैरी तुगू पुरा जावचेस लाईक आजी आम्ही लेकिले चेडूवांक या पटी व्हिडिओ दाखोया लिटल कृष्णाचे दामोदर लील दाखोया नल्कू वेरा त्या पुरा येतात दाखोया म्हणले केले. बट वचून जेत कळले की प्रोजेक्टर कळना चलना म्हणून जाल्ले तितले जाल्ले मागीर चेडूं पुरा राखून बशिल्लें हा स्क्रीन आयिल्ले. हा पुरो आत्त पुरो म्हळ्यार काळोख केल्ले पुरो केल्ले. हा आत्त पळोवचें मेळटा आत्त पळोवचें पळटा कसलें पळोवचें ना मागीर वापस पुरो उदार केल्ले न्ही. थँकफुली सेवाधारी जशिलींची लील सांगून मागीर आरती करूंक. सो एक एक पटी अशी पुरो जाता. बट तो पूरा प्रोग्राम जाताची त्या एक नमुना खुशी आणि ते एक आनंद असतो पळय दॅट इज इनडिस्क्रायबेबल ताका शब्द नाची ताका सांगूक. ते चेडूं आनी येवन उत्साहान आतां व्हडलो चेडूं हांव कळला कशी आरती कोरका कसं कोरका म्हणून. सन्न चेडूं शिकोवका पडता अशी करायची म्हणून. मागीर तांणी लायनार वचून ते एस्पेशली चेल्ल्यांक पळय कसो प्रसाद ह्या पटी मेळटा म्हणून भारी तांकां क्युरियोसिटी कसो मेळटा म्हणून. सो त्या पुरा वेळ मस्ती एक नमुने गंमत येतात आणि पुरा चेडूं आनी क्लासा वचून जाता आमी पुरा बैसून एक नमुना एक स्पिरिच्युअल ब्लिस आसताची हा एक व्हड एकम्प्लिशमेंट म्हणून. सो एनिवे लेट्स स्टार्ट दी सेशन. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. हरे कृष्णा. सो आज म्हणलेले टॉपिक कसले वाही डिफरंट रिलीजन्स. लास्ट क्लासान तो नलिनी माताजीन भारी चंद कोण सांगिले देवा विषयी वाई इज मोस्ट सुप्रीम म्हणून सांगिले. आजीची केविंग ट्रॅक वाई डिफरंट रिलीजन्स. आमच्या स्क्रीन शेअर करू का ट्राय करता असं. एक सेकंड. सगळा काही विजिबल असवा स्क्रीन. वैष्णवी प्लीज कन्फर्म. वय वय विजिबल माताजी. हरे कृष्ण. सो वाई डिफरंट रिलीजन्स सेशन स्टार्ट करची पुढे लेट्स कीप एन ओपन फोरम.
धर्म म्हणल्यारी कसले म्हणून प्रश्न. धर्म म्हणल्यारी कसले कोणी सांगतल व? Dharma malar, it is something that we have to follow. It has to be followed. It is something rules or discipline. It brings discipline in our life. हरी बोल, हरी बोल, व्हेरी नाईस. Hare Krishna. आणि कोणी सांगच्याक प्रयत्न करतल व? हरे Righteousness. कृष्णा. Hare हरी Krishna. कृष्ण. मथुरा धर्म माताजी, मथुरा माताजी, ना 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 ना, बाकी जन. हरे कृष्णा माताजी. हरी बोल. रायटियसनेस म्हळ्यार आम्ही या जावन म्हळ्यार ट्रुथफुल जावन या जावन निष्ठे प्रकार ओके, हरी बोल. जीवन दॅट हे इज करतो. वन ऍस्पेक्ट. हरी बोल. कोण म्हणलेलं? विद्या विद्या किंग. ओके, हरी बोल, हरे कृष्ण. आणि कोणी कसले सांगूक प्रयत्न करताची? ओके, चिके चेंज करूया. धर्माचे धर्म म्हणता पळय ताजे इंग्लिश वर्ड कसले म्हणून कोणी सांगतल की? Religion. रायटियसनेस नाही. ओके, आणि कोणी? धर्म धर्म म्हणल्यार म्हणणारी एक हरी इटर्नल बोल. इटर्नल एक कसं म्हणचे कसले म्हाका मना एक ड्युटी इटर्नल जावन अशें एक कसं म्हणचे एक मालगड्यान चोल नाही एक हे ते आम्ही ते फॉलो करता तसची. हरी बोल, हरी बोल. सो धर्म म्हणल्यारी ऍक्च्युली देर इज नो करेक्ट इंग्लिश वर्ड वी कॅन से. ताजे एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन इंग्लिशांतू ना म्हणून आम्ही लेखू येत. जस्ट लाईक भक्ती म्हळ्यार इट्स नॉट डिवोशन, इट्स डिवोशनल सर्विस. प्रभुपादान पळय भक्तीक कसं इंग्लिश वर्ड दिला? डिवोशनल सर्विस. युजली आमचं असताना म्हणतात भक्ती इज डिवोशन. ना, इट्स डिवोशनल सर्विस. अ सर्विस विच इज प्रेम भावान आम्ही कसं सर्विस करता की ताका तर भक्ती म्हणतात. सो तशीची धर्माक एक्झॅक्ट इंग्लिश वर्ड ना म्हणून येता. सो धर्म म्हणल्यार कसले हांगा हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. कॅरेक्टरिस्टिक माताजी, कॅरेक्टरिस्ट. हा, धर्म म्हणल्यार ऍक्च्युली इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, वॉट इज इंटरनल इन अवर्स, ते व्हॅल्यू असत पळय ताका तर धर्म म्हणजे. लाईक साखरे गोडसाणी आता आणि लाईक आता मी गोडशे केल्ले म्हणटाचे ते खावन पळयतना तिक्षे असले रे, अयो कसले गोडशे म्हणलेले न्हू जाल्यार तिक्षे कसले आसा म्हणून. सो गोडशे म्हणटना ताजे कॅरेक्टरिस्टिक्स एज जय गौरांगी माताजी सेट ताजे गोडसाणी ताजे ना. सो तशीची कसं इंटरनल ते असत पळय दॅट इज नोन एज धर्म. साखरे गोडसाणी, मिठाच मिठसाणी तशी असते की तशीची आमगेल भितर कसं कॅरेक्टरिस्टिक्स असता दॅट इज धर्म. बट कॅरेक्टरिस्टिक्स मस्ती सकट असतं ना. काइंडनेस इज ऑल्सो कॅरेक्टरिस्टिक्स. कोणा लागीं प्रितीन उरलोचें ते वे कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो धर्म म्हणल्यार ऍक्च्युली कसले? सो धर्म म्हळ्यार कसले? द इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू ऑफ अ ह्युमन, लाईक द सॉल्टीनेस ऑफ अ सॉल्ट और द स्वीटनेस ऑफ शुगर. सो एक मनशाले इनहेरंट नेचर स्वरूप कसले म्हणून श्रीमद भागवतांत आमकां सांगला की धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीता. म्हळ्यार कसले कसं रिलीजियस प्रिन्सिपल्स कसं देवान कसं सांगला की आणि ते फॉलो करूक कसं रुल्स रेग्युलेशन्स आमकां सांगला की ते आता धर्म. देवान कसं उत्तर उरलेला कसं कोरका आम्ही आणि त्या फॉलो करूक कसं ताजे रुल्स रेग्युलेशन्स इंजंक्शन्स वॉट एव्हर कसं कसं आस की
ताक आता धर्म म्हणचे. नाव अगेन एक क्वेश्चन येता खंच देव म्हणून. आम्ही ऑलरेडी इतले क्लास आम्ही ऐकून जाला. लास्ट क्लास डॉक्टर नलिनीने बारीला ऐकून सांगला आमका कोण म्हणून. सो 10th चॅप्टर भगवद्गीता 8th श्लोकांतू कसं सांगला देवाना चतुर्श्लोकी फर्स्ट श्लोका खंचे कोण सांगता? अहम सर्वस्य प्रभो माताजी. येस सांगा माताजी. करेक्ट गुरुदास ना माताजी. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरी बोल हरी बोल. त्यादा ना हंतू कसं या श्लोकांतू कसं सांगला देवाना आम्ही सकड केलेलं आहे मिगेल निमती ही चलता सकडी म्हणे कोण तोच सर्वश्रेष्ठ तोच भगवान तोच देव सर्वश्रेष्ठ. सो ताणे देवान भगवंतानं कसं सांगला की त्याच्यात धर्म आणि त्याने सांगेल आशिल्ले प्रिन्सिपल्स आमकां फॉलो करू का कसं स्टेप्स घेऊ का की त्याच्यात धर्म हे आमकां आमगेल्या शास्त्रांतून सांगला. व्हॉट इज धर्म? वॉट एव्हर लॉर्ड हॅज सेड आणि त्या फॉलो करू का मी कसं स्टेप्स घेतला की त्यात धर्म. सो तशी सांगल्यार मिगेल धर्म कसले मिगेल धर्म कसले देवान कसं सांगला की त्या फॉलो करचे त्या मिगेल धर्म. बट मिगेल स्वरूप कसं सांगला कसं स्वरूप म्हणून सांगला चैतन्य चरितामृतांतू कसं सांगला देवाना जीवेर स्वरूप हुए हरी बोल स्वरूप है मग ऐकपणी माताजी जीवेर स्वरूप है नित्यदास नित्य कृष्ण दास कृष्णेर दास नित्यदास. वय त्याची आमगेले स्वरूप कसले नित्येर कृष्ण दास. जन्म आयला मनुष्य जीवन मिळला सकडी योनी तू श्रेष्ठ जावन एक मनुष्य जीवन मिळतना मिगेल काम कसले कृष्णेर दास आणि दासानो दासानो दास कृष्णाला सेवा करायची कृष्णाला दासाले सेवा करचे त्याचे मिगेले स्वरूप त्याचे मिगेले धर्म. मालगड्यान कसं केला की देवा खुशी करूक भगवंता खुशी करूक मालगड्यान कसं केलं की त्याच्या तांकां फॉलो करचे तशी फॉलो करता तांगेल सेवा करचे ते सेवा करता करता देवाले सेवा करचे भगवंताले सेवा करचे त्याचे तुम्ही गेले स्वरूप. सो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. सो तशी म्हणतना आमगेल कसले कनेक्ट जाऊ का कृष्णालो टू तागेल विषय ऐकू का श्रीमद भागवतम भगवद्गीता कसं मिळते की ऐकू का चॅन्ट फॉर हिम. आता तुमका कळला कलियुग श्रेष्ठ कसं आमगेले धर्म कसले चॅन्टिंग ते चॅन्ट करू का तिथलेच आमगेले धर्म. ते धर्म म्हणतना व्हॉट इज रिलीजन? रिलीजन म्हळ्यार कसले म्हण प्रश्न. आम्ही डिफरंट रिलीजन्स म्हणून ऐकले यांच्यात रिलीजन म्हणल्यार कसले कोणी सांगता वे धर्म कसं म्हणून कळले आमकां आता ऍटलिस्ट लिटल अंडरस्टँडिंग आमकां जाल्ले. ऍक्च्युली इतले पुरे असं ना म्हाका एक पटी दिसता कितले वाजिल्ल्यारी पावना कितले ऐकल्यारी पावना बिकॉज प्रति दीस तुम्ही ऐकता ना नवे 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 कसकी कळता. सो मे बी आत्ता आमकां कसं उरलेत की मे बी ते इट इज 0.00001% आणि की मस्ती पुरा असं मनावरूक मस्ती मुखार सोन वच्चाक मस्ती पुरा असं. सो ऍटलिस्ट समथिंग आम्ही आता अंडरस्टँड केल्ले म्हूण लेखता. सो धर्म हे जाल्यारी देवान सांगिल्ले आणि देवाले लागीं वच्चाक कसो स्टेप्स की ताकाच धर्म म्हणचे जाल्यारी रिलीजन म्हळ्यार कसले रिलीजन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हा या एक जस्ट हांव सांगता या मिस केला हांवें. सो आमगेले
सांगेल आमके श्रीमद भागवतम दिला कसले आहार निद्रा भयम मैथुनम च पूरा पशु पूरा एनिमल सोसायटी कसं कसं कॉमन आहार निद्रा भयम मैथुनम च या पूरा हमको कॉमन जाल्यार मनुष्य योनी कशी सेपरेट जाता बिकॉज आम्ही धर्म फॉलो करताची म्हणून दॅट सेपरेट्स अस आमगेल इंटेलिजन्सच आमकां मनावत्ता सो आम्ही धर्म फॉलो करू जाता बाकी युनिकनी फॉलो करू जायना सो एक गोल धर्माचे कसले आणि भगवंता अंडरस्टँड करचे प्रीती दाखोवची आणि प्रीती करता करता सेव करचे मेकॅनिकल सेव न्ही प्रीतीन सेव करका एक पटी आता आमगेल घरान तो मारगड असताची सो मेकॅनिकल जावन होते एक पटी हा जेवणा दवरला येवन बसून जेव तशी नाही मोगान सांगका यो बैस आम्ही बसताची ओटू बसून जेवया तशीची प्रीतीन सेवा म्हणल्यार आमगेल परमपिता तो ताका प्रीती दाखयनी जाल्यार आनी कोणा दाखोवची सो प्रीतीन सेवा दॅट इज धर्म वन गोल ऑफ धर्म लव गॉड अँड सर्व हिम सो रिलीजन म्हळ्यार कसले बॅक टू अवर टॉपिक रिलीजन म्हळ्यार एक्चुअली वाट त्या धर्माधिकान वच्चाक भगवंता लग्गी वच्चाक कसं ते वाटस की ताका रिलीजन म्हणचे आता तांकां तीन मनुष्य दिसताची तांकां एका कडेन वचुका जाल्यार तांणी विंगड विंगड वाटेर पावताची जस्ट लायक इंडिया दुखून आमकां USA वचुका सो सुमार नमुने वच्चो येता वाया वाया वच्चो येता आमी जावं जाल्यार मिडल इस्टा दुखून एमिरेट्सा फ्लायट घेवन वच्चो येता ना जाल्यार युरोपा वच्चो येता लंडना दुखून विंगड फ्लायट घेवन वच्चो येता ना जाल्यार मलेशिया सिंगापूर जावन वच्चो येता ना जाल्यार ऑस्ट्रेलिया दुखूनय वच्चो येता खंय दुखून जाल्यार आमी USA पावयत खंयची एक वाट म्हूण ना तशीची देवा लागीं पावच्याक भगवंता लागीं पावच्याक तागेल सेव करूक खंयची एक वाट म्हूण ना विंगड विंगड वाट इथे विंगड विंगड वाट पण कितशी सुलभ जाता की त्या वाट दवरून मुखारी वच्चो येता जस्ट लायक USA वच्चाक तुम्ही आय टोल्ड की वाया लंडन वच्चो येता वाया दुबई वच्चो येता वाया ईस्ट आदुकूनय वच्चो येता आमी मलेशिया सिंगापूर जावनय वच्चो येता युजली मलेशिया सिंगापूर आदुकून वच्चे बजेट टाईट असल्यार थोडी चीप पडता दॅट इज वॉट आय हर्ड हांव केन्नाय वच्चे न्ही सो पण बजेट टाईट आस की तांणी कसं करताची मलेशिया सिंगापूर आदुकून USA वताची आणि कोणाक ओके ओके असल्यार नाजाल्यार कंपनी प्रोवायड करता टिकेट जाल्यार तांणी दुबय की एक दीस की 2 दीस हॉल्ट करून दुबय पुरा भोवन मागीर मुखारी USA वताची सेम विथ लंडन ताची की म्हारग पडता सो तशी आपणे आपणाल चॉयस तशीची रिलीजन म्हळ्यार विंगड विंगड वाट तांची विंगड वाट घेवन आमी मुखार वता की दॅट इज रिलीजन द पाथ दॅट इज रिलीजन सो कसं अवश्य आशिल्लें एक दवरल्यार कितलें इजी आशिल्लें ना कन्फ्युजन ना एका वाट धरले सकडांनी चमकली मुखारी ओटू ओटू एक दुसऱ्याला हात धरता 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 मुखार चमकली भारी इजी आशिल्लें विंगड विंगड वाट इत्ते आयिल्ले पुढे एक आशिल्लें सनातन धर्म एक आशिल्लें पुरा ओटूवत आशिल्ली बट कसकी पुरा जाल्ले ताजे निमती विंगड विंगड आमकां वाट कोरका पडले देवान आमकां विंगड विंगड वाट दिले पळयल्याची प्रति एक रिलीजनाचे ते आपणाले शास्त्रस लायक क्रिश्चियनिटीक बायबल आसा इस्लामाक कुराण आसा आनी आमकां आसा श्रीमद भागवतम भगवद्गीता वेद पुराण मस्ती पुरा आसच बट ह्या पुरा रिलीजनांतू ಸ್ವಲ್ಪ एक कॉमन पॉइंट आसा की एक देव आसा म्हणून पुरा रिलीजन सांगतात लायक क्रिश्चियनिटीन तो देव कोण जेहोवा म्हणटात आनी जीजस कोण सन ऑफ गॉड हा तशीची इस्लामांतू अल्लाह इज द मोस्ट सुप्रीम आणि मोहम्मद कोण आशिल्लो मेसेंजर ऑफ गॉड
ऍक्च्युअल धर्मान तूं जे क्रिश्चियनिटी असो इस्लामांत असो जीसस क्रिस्टान केन्नाय सांगा न्ही हांव देव म्हणून. आतां फॉलोवर्स सांगू पुरोची बट ना तान केन्नाय सांगा न्ही की हांव देव ना. इशिची मोहम्मदान केन्नाय सांगा न्ही की हांव देव. अल्लाह इज द मोस्ट सुप्रीम. आय एम अ मेसेंजर म्हणला. सो देर इज अ गॉड. प्रति एक धर्मान तूं वेदर तुम्ही पारसी कम्युनिटीन तूं पळयाची गुरु नानकान कसं सांगले खंयचे तूं पळय देर इज वन गॉड म्हणून सांगला. नेक्स्ट कसं जाल्यार पुरा शास्त्र सांगताच की प्लेस ऑफ सफरिंग या मटेरियल जीवनाक येदन आमी येताच की हे दुखालयम शाश्वतम. पुरा हांतू रिलिजनान सांगला खाली आमगेल भगवद्गीतेंतू नाही. प्रति एक शास्त्रांतू एकच त्याच विषय सांगला डिफरंट काइंड ऑफ वर्ड्स. आणि कसं म्हळ्यार पाप करू नज म्हणून बिंग काइंडनेस असू का विंगडाक वायट करू नज एम्पथी असू का सगळी ते कॉमन सगळी शास्त्रांतू त्याच दिला. ओबे लॉज ऑर इन्स्ट्रक्शन्स देवान सांगिले उतराक मोल दिवका आणि ते फॉलो करका म्हणून प्रति एक शास्त्रांतू दिला. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रेम लविंग सर्विस सेव कोरका प्रेमान इशीची मेकॅनिकल जावन नाही प्रीतीन सेव कोरका म्हणून पुरा हांतू सांगला. एक मस्ती पुरा इन्स्टन्सेस पळय कॉमन असं लायक आय हॅड हर्ड 2 एक्झाम्पल्स आय वुड लायक टू गिव. आम्ही मत्स्य अवतारा विषयी सांगताच. मत्स्य अवतारा विषयी ओल्ड टेस्टमेंट फॉलोड बाय क्रिश्चियन्स तांतूय दिल्लेलं असं मत्स्य अवतारा विषयी की नोहा म्हणलेले एक मनीस आशिल्लो ताका एक सणाची झळके मेळटा आणि सेम स्टोरी मेळटा की कशी देवान एक बोट पेटोवन दिवचे सकडांनी तांतू बोटार बसचे एक प्रति एक स्पीशीज ऑफ तांतू दिला तशी प्रति एक स्पीशीज ऑफ सीड्स आणि सकड नमुना तांतू दवरून घेता लर्नेड सम सेंजेस तांतू बसोवन घेता आणि तांणी मुखार सून वताची त्या पुरा सेम दिलेलं असं तांणी म्हणचे नोहाज आर्क म्हणून आम्ही सांगचे मत्स्य अवतार. दोन्ही विषयी जप प्रति एक शास्त्रांतू प्रति एक रिलिजनांतू जपा महत्व आसा. हा आम्ही महामंत्र म्हणताची राम नाम म्हणताची देवी कसकी म्हणताची तांगेले विंगड विंगड नमुने असता. फॉर अ शॉर्ट टाइम मुंबईन तू एक वर्किंग विमेन्स हॉस्टेल राबिली रोमन कॅथोलिक्साचे आशिल्ले ते. सो रोमन कॅथोलिक्स इस्टर 40 दीस फुडें देखून तांणी एक लेंट म्हणून एक पिरियड फॉलो करतात. ते लेंट पिरियडांतू तांणी तांणी प्रायमरली नॉन व्हेजिटेरियन्स बट ते 40 दीस तांणी खायनाची नॉन व्हेज बिलकुल खायनाची आणि तांगेले लिकर वाईन आणि पिनाची तांणी. सो आय हॅड आस्क्ड वन्स की कसं लायक तुम्ही खायनाची पिनाची बिकॉज ते पुरा कॉमन तांगेलांतू. So then one of them said ki actually Jesus was against non-vegetarian. Non-vegetarian खावचा नज म्हणून तशी सांगेल काही. आता मी सांगू चमकल्यार it becomes a big contradiction. But in honor of that की जीससान तशी सांगिले and it's a period of mourning म्हणून 40 दीस तांणी नॉन व्हेज खायनाची अल्कोहोल घेनाची वाईन आणि खंयचे ते पुरा कसले घेनाची सिंपल फूड खातली जी हू आर रियली फॉलोवर्स ऑफ रोमन कॅथलिसिझम. आणि आम्ही कामा दुखून येताना तांणी फुल एक सर्कल घालून बसता आशिल्ली मणी जपा माळ घेवन आणि तांणी रिसाइड करता रावचे पुरा तांणी कोण कोण रोमन कॅथलिक्स की तांणी ओट्टून ग्रुप करून बसून जप करचे होली मदर मदर ऑफ गॉड म्हणून ताजे नंतर म्हाका उडगा आसना. सो ताजेरी तांणी जपा माळ घेवन तांणी जप करचे आशिल्ले. चेडू कोण कोण रोमन कॅथलिक्स की नन्स बसून करता आशिल्ली तशी. आणि हांव ಸ್ವಲ್ಪ मुस्लिम्स लंगाय पळयला प्रति एक तांणी जपा माळ तांणी हँग करून आसता. सो हे जप आस पळय प्रति एक हांतू आस प्रति एक रिलिजना आस दॅट इज द कॉमन फीचर.
ऍक्च्युली. सो ह्या पुरा आतां सांगिल्लें पळय, एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड, प्लेसेस ऑफ सफरिंग, नॉट कमिटिंग एनी सिन, दीज आर सम हे सकट कॉमन पॉइंट्स प्रति एक शास्त्रांत दिला, प्रति एक रिलिजनांत फॉलो करताची हे पुरो. सो डिफरन्स कशे येता म्हण बेसिकली तेच आमी सांगता जाल्यार डिफरन्सीस इतले आसता. डिफरन्स म्हळ्यार वास्टनेसा निमती, म्हणजे मस्ती डीप आसता. सनातन धर्मांत लायक आमगेल क्रिएशन, भागवतम फर्स्ट कॅन्टोन कितले पुरा दिला क्रिएशना विशयी, की ब्रह्मा आयली फर्स्ट कमला फुलार बैसून, आनी मागीर तांकां कसं कोरका म्हणून कळ्ळी, मागीर तांकां शब्द येता की हा तपस्या कोरका म्हणून, तांणी कितले की वर्स तपस्या केले, मागीर म्हळ्यार रिप्रोडक्शन जावच्या शूट जाल्ले कितले पुरा आसा. बट हेच विशयी इफ यू बायबलांत आनी तांगेले टेस्टमेंट्सांनी पळयल्यार 7 लायन भितर क्रिएशन जाल्लें. 7 लायन भितर देवाक दिसले की भूमी जावका, भूमी जाल्लें. देवाक दिसले की उद्दा जावका, उद्दा जाल्लें. तशी 7 सेंटेन्सेस भितर जेनेसिस म्हणटा दिसता का, 7 सेंटेन्सा भितर क्रिएशन जाल्लें. कितले सिंपल आनी आमगेले सिंपल, बट कितले डीप आसा. प्रत्येक विशय कितले डीप. तिनी विष्णू एकान क्रिएट केले, एकान हे क्रिएट केले, एकान ते क्रिएट केले ना. सो कितले डीप जावन आसा आमगेल्यांतू. सो दॅट इज वन डिफरन्स. तांतू कसं तांतू वास्टनेस जाल्ले, ताजे वॉल्यूम जाल्ले. आतां आमगेले अंतू कितले नमुने शास्त्र, कितले नमुने बुक्स आसा पळय. वाजीच्या चमकले वाजी तर येता तितले नमुने शास्त्र आसा. आनी एम्फोसीस कसले म्हणून खंयचे विशयारी म्हणून त्या निमती ह्या 3 डिफरन्सीसा निमती, डिफरन्स ह्या 3 पॉयंटा निमती विंगड विंगड रिलिजन्सांतू डिफरन्स येता. नेक्स्ट, इत्याक अशी डिफरंट रिलिजन्स जाल्ले म्हण टाइम, प्लेस, सर्कमस्टान्स, कंडिशन ह्या 4 पॉयंटा निमती डिफरन्सीस येता. इत म्हळ्यार आतां पुरातन धर्म, सनातन असो त्या सायडा असो. बट वेदांतू आमगेले एनिमल सॅक्रिफायसांनी वॅलिडेट केल्लेले. इत म्हळ्यार सॅक्रिफायस करतना तेदनचे भट्टांनी कसले तांणी मस्ती पॉवरफुल आशिल्ली. मंत्रांनी सांगतना इतले प्युरिटीन तांणी म्हणटा आशिल्ली की ताका एक विंगड मनुष्य जीवन मेळटा आशिल्लें. खंयचे बली करूं, खंयचे एनिमल रेडी जाल्लेली की तांकां. सो हगूर 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 वेद आसा कोट कोरून 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 एनिमल सॅक्रिफायस चड जात गेले. सो त्या वेळेस रॉंगली कोट कोरून की हा वेदासा दिला म्हणून, वेदासा कसले दिल्लेले तांकां आनीक एक शरीर मेळटा आशिल्लें तांकां. बट त्या कोट कोरून एनिमल सॅक्रिफायस केदना चढत गेली की बुद्ध देवालय प्रवेश जाल्ले. बुद्धान कसं सांगले, अहिंसा परमो धर्म. आनी तेदन दुखून बुद्धिझम जाल्ले की अहिंसा करूनच जेवण. सो तशी एक एक रिलिजन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, प्लेस, सर्कमस्टान्स एक एकची रिलिजनाचे प्राकट्य जात गेले. तशीच एक जेरुसलेमा लागीं एक फिशरमॅन कम्युनिटी आशिल्ले. तांगेले कसं काम आशिल्लें फिशींग करचें. आनी ते फिशींग करचें, तांगेले त्या फिशिंगा निमती एक दुसऱ्याचेर कॉम्पिटिशन आनी क्लीन आसनाशिल्ली. तशी पुरो जावन जावन कोण आयलो, जिजस आयलो. तो म्हणाल की खरेंची फिशींग आनी कोरयेता भारी लायक जाल्यार एक दीस तुमी देवाकय उडगास कोरका. कोण देवान आमकां पुरा क्रिएट केला की ताका तुमी उडगास कोरका. अनावश्यक तुमगेले कॉम्पिटिशन, बिकरिंग एक दुसऱ्या मध्ये त्या पुरा संबंध नाही. आनी 7 दीस सबात संडे ते दिवस तुम्ही फिशिंग आनी कसलेय काम करू नज. तुम्ही चंद कोणते दिवस नाव का, चंद ड्रेस आनी कोर का आनी तुमगेले चर्चा वचू का.
सो त्या सर्कमस्टान्सीस त्या जना खातीर त्या टायमा करेक्ट आशिल्ले ताजे खातीर क्रिश्चियनिटी शिवचे त्याच टायमार मिडल ईस्टान तो आनी पुरा कसं जातस मस्ती काळनंतर नोमॅट्स एक जाग्यार दुखून विंगड जाग्यार वताची आनी तांगेले मध्ये इनफायटींग आनी जावन मस्ती जेन्ना वतसाची धर्माचे कसले फॉलो करिनाची तांणी आनी कोण आवस कोण भयणी कोण बायल ताजी कसले एक डिफरन्शिएशन ना बायल मनीसची तांणी एक नमुन्याचे कसं म्हणू पशुचे व्यवहार ते कसं तांकां इच्छस कित्या करता वच्चे विंगडा वैरी तांगेले एग्रेसिवनेस दाखोवचे त्या पुरा पळयतना कोणा पेटयले मोहम्मदा पेटयले की तांकां एक ओट्ट करी चारी बायल सयत भयणेक आनी आवसूक सोडी तांगेले वयर वायट दृश्टी घाल नका तांकां सोण 4 बायल तूं दवरत आनी त्या टायमार 4 बायल दवरचे एक नीड आशिल्ले इतले म्हळ्यार तांगेले इतले इनफायटींग जाता की दादले मनशे उण जाल्लींची बायल मनशां चड आसता ते बायल मनशां प्रोटेक्ट करूंक कसं जालें की ओके तुमी 4 बायलो दवरत म्हणून त्या टायमार सो तशी इस्लामाचे प्राकट्य जाले सो टायम प्लेस सर्कमस्टान्स कंडिशन त्याच जे प्रकार विंगड विंगड दूताक मेसेंजर्साक पेटयल्यांनी विंगड विंगड रिलीजन जत गेले सो एव्हरी ಸ್ವಲ್ಪ वर्सांतू अवश्य असतात म्हणजे पॉप्युलेशन चड जाता असं लायक फॉर एग्जाम्पल फुडें मंगळुरांतू म्हणल्यार आमकां कॉलेज म्हणल्यार कॅनरा कॉलेज म्हणलेली जाल्ले कॅनरा कॉलेज म्हणल्यार जाल्ले आमचे गेले पेटोवचे कॅनरा स्कूल कॅनरा कॉलेज आतां हगूर 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 पॉप्युलेशन चडून चड जाता तसची आतां कळ्ळी की ना एज्युकेशन म्हणल्यार आमकां ह्या वे मेळका एज्युकेशन म्हणल्यार आमकां त्या वे मेळका म्हणून विंगड 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 स्कूल्स आयले हांगा CBSE आसा ICSE आसा IB स्टेट बोर्ड आसाची सो विंगड विंगड आयले आनी मागीर कोणाक खंयचे सम दिसता की त्या स्कुलाक घालताचे आमकां चेडूं हांवें चड बर्डन आसचें त्याच टायम तांकां एब्रॉडांनी वचूंक इजी जाता म्हणल्यार IB ना ಸ್ವಲ್ಪ चेडूंक चड आमकां सब्जेक्ट्स दिवका देखीन ग्रास्प मस्ती डेप्थ जाय तांकां सो ICSE CBSE तशी सो तशीची पॉप्युलेशन चड जाता गेला कसं धर्म आशिल की ते जन ताजे दूर जाता गेलींची सो वापस तांकां हाडका जाल्यार विंगड विंगड वाट कोण दिवका सो ते विंगड विंगड वाट करतना विंगड विंगड रिलीजन्स सूट जाल्ले कशी पुणी तुम्ही हे वाट धोर एटलिस्ट भगवंता उडोगास करायची एटलिस्ट तागेले सेव करायची एटलिस्ट तागे लागीं वच्चाक प्रयत्न करायची म्हणून विंगड विंगड वाट दिल्ले भगवंतान विंगड विंगड मेसेंजर्स पेटयले आनी लागीं वच्चा प्रयत्न करायची म्हणून तुम्ही आलोचन करायची देव कितले करुणामयी भगवंत कितले करुणामयी म्हणून पळयाची की मिगेल चेडू मिगेल्या पाशी दूर जाता आसची तांणी मिगेल लागीं येवका म्हणून भगवंत आमकां कितले पुरा आमकां चॉयस दिताची कितले अवकाश कोण दिताच की ओके त्या वाटेर तुका कश्ट जाता हाड ना हांव तुका ह्या वाट दिता ह्या पुणी दवर मिगेल लागीं यो ह्यांतूय जायना हाड ना हेवे दितस हांतू पुणी लागीं यो म्हणून तशी एक विंगड 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 वाट जात गेले बट तुमचे एक वाट धरतना पुरा आमकां अंडरस्टँड कोरका जाल्यार कोणाला अवश्य एक गुरुले म्हळ्यार आमगेल तितले एक इंटेलिजन्स ना की आम्ही अंडरस्टँड करून आम्ही वच्चे ना इट्स ऑलवेज अंडर द गायडन्स ऑफ अ गुरु तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय आनी त्या गुरुले चरण दवरका तांगेल्या निमगूक हांव कसं करचें इत करचें अँड विथ द एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज आमी ओटू मुखारय वचूं एक्चुअली बलराम देशा हांव राबतना आय थिंक
मस्त इझिली सकड मेळ्ळे व्हेरी स्ट्रॉंग कम्युनिटी कशी जाल्यार दोन 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 मुखार वताची बट हांव मंगळुरान तो शिफ्ट जातना दॅट वॉज मिसिंग एक तो देवस्थान मस्ती दूर हांगा इस्कॉन दूर जाता आमगेल घरा देखून सो त्या डेवोटी एसोसिएशनाचे मस्ती मिस केल्ले हांवें पूण कसं जाता आशिल्लें बलराम दिसान इट्स व्हेरी इझी 2 दीस देवस्थाना दिसना जाल्यार इमिडिएटली माताजी क्यों नहीं आए इमिडिएटली दिसता यो ना विश करून जावं वचका ना आणि कसले पुणी सेव असता फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता ची 56 भोग वेल्ले यू आर ऑलवेज इन हाय स्पिरिट्स हेवेय कोरका तेवेय कोरका बट हांगा येतना सडनली मिस जाल्ले अयो कसले नाम हे म्हणून सो डेवोटी एसोसिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी एकले आसतना कसं जाता इट्स व्हेरी इझी टू स्लीप ते पुरा विसरच्याक मस्ती इझी ते म्हळ्यार माया कलियुग भारी इझिली सकट विसरून वता बट डेवोटी एसोसिएशन असताना तशी जायना आनी थँकफुली टेक्नॉलॉजी कोरोना आमी थँक्स म्हूण का कोरोनाक की भागवत पुराण कोंकणी आयले आणि आय एम गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ ऑल ऑफ यू सो मस्ती मस्ती थँक्स तुम्ही सगळ्याक आणि सगळा पशी चेड सखीचरण माताजी आणि मुरलीधर प्रभूक या प्लॅटफॉर्म कोण दिच्याक तुमकां पुरा नाही म्हाकाय एक एसोसिएशन मेळ्ळ्याक कोटी कोटी प्रणाम तांकां दोगांकय सो खंयचे एक रिलिजन अंडरस्टँड करूक आमगेल धर्म कसो म्हूण अंडरस्टँड करूक एक गुरु जायची गुरू नत्तिले मुखारसून वच्चाक भारी कष्ट सो देवान वाट कोण दिला आमकां धर्म कसो म्हूण आमकां कळ्ळे सकड वय जाल्यार त्या वाटेर चलच्याक गुरू ना जाल्यार आमकां भारी कष्ट पण सांगता की आमकां आतां आमगेले गुरू हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज तांगेले हेल्थ सुमार टायम दुखून वैरी तगू एशी कसलेय पुणी जत्तर आपता बट तांगेल अशी कंडिशन आरीची तांनी एवरी डे एटलीस्ट 20 राउंड्स तांणी करताचे जपमाळ धरू जायना जाल्यार क्लिकर घेवन करताचे आणि निद्दा तू असल्यार तांगेल क्लिकर मूव जत्तर आपता कसं ग्रेट एक्झाम्पल आमकां मेळटा कशी फॉलो कोरका म्हणून आमी एक राउंड कोरका जाल्यार माताजी टायम मेळना आमगेल भक्ति वृक्षाचे माताजी दीपावली का क्लीनिंग रहता है कहाँ टाइम मिलता है जप करने को ये आपका धर्म है करना ही है एक दिन में टाइम नहीं है माताजी कितना क्लीनिंग है और फिर बनाना है ना फलार सब बनाना है कैसे करेगा सो आमगेल तशी आणि गुरु महाराज ते जीबीसी मीटिंग अटेंड करताची डॉक्टर विजिट्स जातास लेटर्स डिक्टेट करतासाची लेटर्स वाजितासाची ताजेमध्ये 20 राउंड करतासाची व्हॉट आर वी देन आम कितले काम करका आसता तांतोय आमकां एक राउंड जप करूक रडटा आमी and he is doing with full attention 20 राउंड जाता असो तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪೂಡ आमी बामणाक सांगिल्लें की मे बी तांकां आपास आपास काय न जावचे त्या म्हळ्यार डॉक्टर सांगेल उद्धार करूक नॉट एवरी वन बट मोस्टली डॉक्टर्स आतां कमर्शियल जाल्या ना दुड्डू 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 केदन पडल्यार कशी टेस्ट बरोवन दिवचे आय एम नॉट जनरलायझिंग बट मेनी डॉक्टर्स खंयची टेस्ट बरोवन दिवचे कशी आनी तूं कितले अमाउंट येता कितले पर्सेंट मी गेले ताचे खातीर मे बी गुरु महाराज आपास आपास तांकां काय न जाता आणि थंय त्यांनी वताची हॉस्पिटल विंगड विंगड हॉस्पिटल वताची प्रत्येक डॉक्टराक एक भगवद्गीता एक क्लिकर एक जपमाळ दिवन येताची आणि कितले की जे नर्स डॉक्टर जाना जप करू शूर केला मे बी तांकां काय न जावचे ताजे खातीरच की डॉक्टर आनी पेशंट्साकय त्यांनी अपलिफ्ट करताचे डॉक्टर जा नर्स जा उद्धार करूक तांकां काय न जाता दिसता म्हण म्हाका एक पटी दिसता तशीच सो आमकां डेवोटी एसोसिएशना उठू गुरुले चरण कमला घट्टी धोरका आणि तेदना तांकां आमकां कळटा की ते रिलिजनांत वाटेर कशी आमी आमगे धर्माचे आमी धर्मांत कशी मुखार सून वचूं का म्हूण आमकां तेदना करचें न्ही जाल्यार आमगेले इंटेलिजन्स पळय मस्ती उणें आमकां त्या अर्थ जायना सो ते कळका जाल्यार गुरुले हात धर पाय धरका सो
व्हॉट इफ हे जस्ट एक कन्क्लुजन आम्ही पळोवया की आतां आम्ही पळयलें कसं धर्म कसले धर्म कसं म्हळ्यार देवान सांगिल्लें उत्तर भगवंतान सांगिल्लें उत्तर आणि तांचे खातीर तांणी कसं कसं इंजेक्शन सांगलां की हे फॉलो करचें तर धर्म रिलीजन कसले विंगड विंगड वाट ते धर्मा करूक विंगड विंगड वाट देवा लागीं आमी पावका जाल्यार त्या रिलीजनीक वाट इतले पुरा धर्म आसची कसल्याक आमगेले जीवन आमकां इजी करूक टाइम प्लेस सर्कमस्टान्सेस अँड कंडिशना प्रकार विंगड विंगड धर्म क्रिएट जाल्ले म्हाका गोत तशे प्रकार मस्ती पुरा एक्चुअली धर्म आसा रिसेंटली बॉलिवूडाचे कसं पळय कोण तो नाव विसरली सायंटोलॉजी कसं म्हण म्हाका ते अर्थूच जायनी सायंटोलॉजी म्हण त्या एक धर्म खंय नवेची ते सायंटोलॉजी ते इतले हार्श आशिल्ले की तागेले बायलीन ताका डायवोर्स दिले की म्हाका जायना बाय हे फॉलो करूक तूं एकलो करी चेडूं हाकयतान तूं वच्चें नाका चेडूं म्हाका कस्टडी दी तूं एकलो वच म्हण सो सायंटोलॉजी म्हण एक नव धर्म एक ते सो म्हणून तो सांगता रिलीजन एक नव आहे म्हण सो तशी टाइम प्लेस सर्कमस्टान्स कंडिशन तूं विंगड 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 रिलीजन येता आणि ते डिफरन्स कसले बेसिकली पॉइंट्स आर सेम की देवाले भगवंताले एक एक्झिस्टन्स पाप कर्म करूनच तशी मस्ती पुरा कॉमन पॉइंट्स आसा डिफरन्सेस येता बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस कितले डेप्थ आसता तूं कसं वॉल्यूम ताजे आणि एम्फसिस कसं ताजे म्हणून म्हळ्यार एफेक्ट कसं ताजे म्हणून सो ताजे नेमती त्या डिफरन्सेस येता सो आमगे रिलीजन तूं आम्ही मुखारसून वचूका जाल्यार कसं करूया आमी गुरुले पाय गट्टी धरका आणि मुखारसून वचूका along with devotee association but what if ये आमगेल गोल आस पळय देवाक भगवंताक सर्वीस करचे आमी थंय दुखून त्या वाटे दुखून चुकले जाल्यार कसं जाता सो आमी गॉडाक सेव करचे बदलाक आमी डॉगा सर्वीस दिवच्या शूट करता भगवंताल सेव करतना एक नमुने खुशी ऑलवेज इन अ ब्लेस हांव सांगले न्हय आज 300 चेडू आनी दामोदर आरती केले कसं आनंद गो तुसे कसं खुशी बट एट द सेम टाइम वेन आमी देवाले भगवंताले सेव करचे सोण विंगड कोणाले सेव करता पळय हांगा बरयल्ला सर्वीस ऑफ डॉग आता पळय प्रति घरान तूं आजकाल चेडू असो की ना की एक सुणे पासून घेताच ते वायट न्ही बट ते सुणेची मुख्य जावन गेला तागेले सेवा तागेले कितले की ग्रुमिंग्स सांगा तागेले हे करूक ताका भोंडाच्या आवरची की हे करचे खुशी जातले नो डाउट चेडा म्हणके तुम्ही प्रीत दिताची बट दॅट इज शॉर्ट टर्म एट द सेम टाइम तुम्ही भगवंताल सेवा करतना ते आनंद आशिल्ले तुमकां ते डॉगा सर्वीस करतना ते आनंद मेळना मेळू पुरो दॅट वास्टनेस इज व्हेरी लेस इतलेच ते इवन कंपेर्ड टू दिस राइट सो केदना आमी देवाक भगवंताक सेव करचे विसरता की वी सीज टू बी हॅपी आमकां खुशी जायना आमगेले खुशी आयल्यार एक शॉर्ट टर्म आसता नेक्स्ट आमगेले जिवनांत तूं केदन आमी भावाक इम्पॉर्टन्स दिनाशी खाली आमगेले रिच्युअल्साक आमी इम्पॉर्टन्स दिता की तेदन आमगेले जीवन भौतिक जाता मटेरियल जाता इत म्हळ्यार स्पिरिट प्लस रिच्युअल देन ओनली यू बिकम स्पिरिच्युअल आमी धार्मिकता म्हणटाची दॅट इज अ स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म न्हय दॅट इज नॉट अ रिलिजियस प्लॅटफॉर्म स्पिरिच्युअल लेवल इज मच मोर हायर सो केदना आमी ते आमगेले रिच्युअल्सा दुखून भाव स्पिरिट मायनस करता की आमगेले जीवन जाता मटिरियल बट केदन आमी भावाल उठू आमगेले सेवा और आवर रिच्युअल्स आमी करता की देन इट बिकम्स स्पिरिच्युअल नेक्स्ट आमगेले शास्त्र आमी रेग्युलरली वाचूका रिसेंटली म्हाका कळला की आता ट्रान्झेंट म्हणून एक ऍप आयला तातूंत कोणा वाजूच्या जायना की तांगेले खातीर ऑडियो बुक्स आसा प्रभुपादाले शॉर्ट बुक्स आसा त्या पुरो ऑडियो बुक्स आसात सो
शास्त्र वाजूका आणि ते कशी वाजूका शी वाजूची नाही सान आसतना पळय शी वाजयतानी एक्झाम बरोवन येता आशिल्ली म्हणल्यार तशी नाही वाजूचे ध्यान दिवन विथ अटेन्शन वाजूका ते शास्त्र आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट अटेन्शन दिवन वाजयतना आमगे जिवनांतू एप्लाय करता नाही जाल्यार ताका कसं महत्व असं अप्लाय कर न्ही जाल्यार देन इट बिकम जस्ट अ रिच्युअल न्हू इफ यू आर जस्ट रिडींग ताका जिवनांत तूं एप्लाय करनाशी तुम्ही जस्ट रीड करता गेले जाल्यार ताका कसले महत्व ना ताका मागीर ते तितलेच जाले सो स्क्रिप्चर्स वाजूका ध्यान दिवन वाजूका आणि जीवनांत तूं तशी एप्लाय करता सो what is dharma, what is religion, what are the different types of religion त्या पूर आजी आम्ही पळयल्या हांव लेखता आय हॅव बीन एबल टू ಸ್ವಲ್ಪ जस्टिस करूं जाल्लें म्हूण हांव लेखता ना म्हूण जाल्यार क्षम करा म्हाका आनी कोणाकय कसले एडिशन सबट्रॅक्शन कसले करता जाल्यार प्लीज मुखारसून येवन ऍड करूयात हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी म्हाका म्हळ्यार तुम्ही सांगिल्लें पुरा म्हाका व्हेरी गुड फॉलो जाला म्हाका एक कसं ना क्युरियस क्वेश्चन आयला म्हळ्यार धर्म अधर्म विथ रिस्पेक्ट टू महाभारता कॅन यू एक्सप्लेन टू मी माताजी लाईक आय एम गेटिंग लाईक तळमळ चलता टू नो दॅट धर्म अधर्म विथ रिस्पेक्ट टू महाभारता धर्म आणि अधर्म विथ रिस्पेक्ट टू महाभारता विथ रिस्पेक्ट टू महाभारता येस माताजी